नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे जाहीर सभे खातीर साकवाळे बिट्स पिलानी लागसारच्या ग्राउंडार मोठी तयारी। 50,000 लोकांची व्यवस्था। ही सभा यशस्वी करून दक्षिण गोंयांतल्या प्रचाराक नेट येतलो म्हूण बीजेपी कार्यकर्ते पेटल्यात। प्रधानमंत्री मोदी आयल्या उपरांत ताचे वारे येतले। प्रचाराक बूस्ट मेळटलो म्हूण गोंय बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक आशा। राती मुख्यमंत्र्यान सुवातेर वचून पळोवणी केली। साकवाळ आणि ह्या जाग्याचेर बिट्स प्लॅनाची जे मुखार ओपन स्पेस आसा त्या जाग्याचेर हांगा फाल्यां प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची एक भव्य मिटींग जावपाची आसा। जायते प्रिपरेशन्स चालू आसा। स्टेज इज बीइंग सेटअप। JCB आणि ट्रक्स हांचो मुवमेंट चालू आसा। जागो फ्लॅट करून ताका एक रोड दिवन सगळे वेगळे वेगळे अरेंजमेंट्स करपाचे हांगा चालू आसा। आनी हे मिटिंगा खातीर फाल्यांचो जो प्रोग्राम ट्रॅफिक डायवर्जनाचो आसा तो असो 1 o'clock सगळे रस्ते हांगा बंद करतले। एकांक जो हांगा रस्ते जे मेन बंद जातले ते रातचे 10 ओपन जातले। सगळे व्हेहिकलर ट्रॅफिक जे आसा हेवी व्हेहिकल्स बारीक सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा एकांक दे विल बी स्टॉप्ड एट दाबोलीम जंक्शन एअरपोर्ट जंक्शनाचेर। आनी ताजे मागीर जो रस्तो दाबोलीम टू MS कॉलेज जंक्शन टू बिर्ला क्रॉस वेर्णा हो अख्खो रस्तो दोनी वाटेच्यान बंद जातलो। खंयच्यो गाडयो येवपाक वचपाक मेळपाना। जो पोन्नो रस्तो आसा फ्रॉम क्विनी नगर जंक्शन टू बिर्ला मार्केट ऑन द लेफ्ट हँड सायड ऑफ द स्टेज ताजेय सगळे जे रस्ते आसा ते बंद करून दवरले वतले। जे लोकांक वास्कोच्यान पणजे वचपाक जाय तांकां खंय तरी चिकालीमच्यान कुठ्ठाळेच्यान पणजे जावं मडगांव वचचो पडटलो आनी हो रस्तो जो आसा हो बंद करून दवरलो आसतलो। फाल्यां जे लोकांक हू आर कमिंग टुवर्ड्स वास्को फ्रॉम मारगांव ऑर पेंजीम सायड दे वील हॅव टू टेक द कोर्तालीम रोड। हे दोन्ही रोड जे आसा म्हणजे जो मेन 4 लेन हायवे हांगा जो दिसती पडटा आमकां वीच गोज थ्रू बिट्स पिलानी फ्रॉम द एअरपोर्ट जंक्शन तो बंद आसतलो। जो पॅरलल MDR रोड आसा फ्रॉम क्विनी नगर टू बिर्ला मार्केट हे सगळे रोड बंद आसतले। पल्लवी धेंपो मडगांवची धूव आमच्या फामिलीचो गोंयांत सगळे कडेन संपर्क आसा। लोकांचे विशय जाणून घेवपाक ताचो लाव जाता। राजकारणातूच न्हय खंयूय आरोप जालो तरी कोणाबद्दल वायट उलोवप ना हे आमच्या आवय बापायचे संस्कार आसा। दक्षिण गोंय बीजेपी उमेदवार पल्लवी धेंपोचो घोव उद्देगीक श्रीनिवास धेंपो उलयलो। आमकां तशें रिस्पॉन्स करपाचें ना म्हणजे म्हजे किंवा म्हजे मिसेजेचे आनी ह्यात राजकारणानूच न्हय खंय केन्ना एलिगेशन जाल्यार आमी आमचे पॉझिटिव्ह थॉट्स आसतात आनी आमी आमचें काम करपाक सतर्क आसता। हे प्रत्येकाक रायट आसा म्हणपाचें क्रिटिसायज करपाचें पूण ते आपणे रिस्पॉन्स दिवपाक अशें ना। आमी वी आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ साऊथ गोवा। जे लोकांनी जेन्ना आमकां सांगता लोक आमकां सांगता ते एका मनशान म्हणलें किंवा 2 मनशान म्हणलें तातूंत आमी तशें म्हणजे आमकां तशें बाधना पूण आमी रिस्पेक्ट करता। प्रत्येकाक आपले व्ह्यूज दिवपाचे अधिकार आसा पूण ताका लागून रिस्पॉन्स करूंक जाय अशें कांय ना की एक म्हणजे अशी अफवा जाल्ली की ना ती लोकांक मेळची ना ती हें आसा म्हणून हांव लोकांक सांगता की अशें कांय ना। तिणें जेन्ना एकदां आपलं हें डिसिजन घेतलां म्हत्वाचें डिसिजन घेतलां तातूंत जर तर फाल्यां लोकांनी तिका निवडून दिली जाल्यार तिचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो लोकां बरोबर संपर्क करपाचो एक कार्यालय उगडपाचें थंय आपलो स्टाफ दवरपाचो लोकांची कंप्लेनी किंवा कन्सर्न्स किंवा विनंती पत्र घेवपाचें एक बाबा रेग्युलर फोरम कसो जावन तिणें लोकांक मेळपाचें हें सगळें हांव लोकांक सांगता की बाबा आमी सतर्क आसतले। 2002 2.7 MMT कोळसो हाताळत आले ते 2014 15 MMTचेर पावले। आता 2030 मेरेन 51 MMTचेर पावोवपाचे गोंय सरकाराचे टार्गेट आसा। विजय सरदेसाय उलयलो। 2020 कोळसो कमी करपाचे मुख्यमंत्र्यान खंय उतर दिल्ले मात तरी मुरगांव तालुको कोळशान काळो करून दवरपाचे बीजेपी सरकाराचे खंय टार्गेट। कोळसो म्हणटा तो 2.2 मिलियन टन आशिल्लो 2002 तो 2020 जेन्ना गोंयांत कोळसो नाका म्हणून एजिटेशन आयले तेन्ना 7.5 मिलियन टन जालो। आमी असेंब्लीन रेज केलो मुख्यमंत्र्यान ते सांगले ना हाजे वयर आनी आमी वाडोवचे ना म्हणून। इलेक्शन जिखले आज 15 मिलियन टन जाल्लो आहा आनी फुडले इलेक्शन जातकच 2030 तांचे टार्गेट आहा 51 मिलियन टन्स आनी हे 51 मिलियन टन्स जर जाले जाल्यार एक दुयेंस आसा दुयेंसाक ते म्हणटा एन्थ्रालोसिस
एन्थ्रोलोसिस म्हळ्यार कितें खंय लंगान कोळसो उरून 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 कार्बन डेपॉझिट जावन तुका पुलमावाचें दुयेंस जाता, तुज्या लंग्साचें दुयेंस जाता आनी तूं मरता. सो बीजेपी जितली निवडून येतली तितले वास्कोकारांचे पुलमाव फ्राक जातले, तुमी मरतले, बीजेपी वयर व्हरतली आनी आमदार पयशे खातले. इंडिया अलायन्साचे सरकार येतनाच गरीब फामिलींचे लिस्ट जातले. उपरांत ते फामिलींतले एके बायलेक वर्साक 1 लाख रुपया दितले. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीची बिजापुरात घोषणा. कर्नाटक सरकारान गरीब बायलांक वर्साक 24,000 रुपया दिवपाची स्कीम खंय यशस्वी चालीक लायल्या. आता अलायन्स सरकार केंद्रात आयल्यार वर्साक 1 लाख. राहुलाची गॅरंटी. कर्नाटक में हमने 24,000 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के डाले. अब आप ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ. चप्पल ओढ़ने के तैयार आगे. चुनाव के बाद जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल 1 लाख रुपया डालने जा रही है. अगर कर्नाटक की सरकार महिलाओं को 24,000 दे सकती है तो हिंदुस्तान की सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकती है. और कर्नाटक को 1,24,000 रुपए साल के महिलाओं को मिलेगा. काँग्रेसीचे दोनूय उमेदवार फक्त नेगेटिव्ह प्रचाराक पेटल्यात. दक्षिणेत विर्यातान गोयची इमेज इबाडटा. खलपाची तीच परिस्थिती. बीजेपीन चढाई केली. काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यात न्यूयॉर्क थायलंडाचे फोटो म्हूण दावो. पंजाबात आप आड काँग्रेस. केरळाचो मुख्यमंत्री राहुलाक तासता. ते वटेन ममता म्हणटा काँग्रेसीक मतां घालू नाकात. इंडिया अलायन्सात अर्थ ना. सीपीएमाचो जो मुख्यमंत्री आहा केरळाक पिनरई विजयन, तो पिनरई विजयन राहुल गांधीक पप्पू म्हणटा. ममता बॅनर्जी बेंगॉलाक सांगता की इंडी अलायन्स आपणे घडयल्या, इंडी अलायन्साक मत मारू नाकात. तेवटेन पंजाबाक आप आणि काँग्रेस एकामेकाचेर झगडटात. आणि ही खिचडी जी गोंयान येवन सांगता आमी एका म्हणून, हाका अर्थ आहा. हे आपापल्या स्टेटींनी झगडटात. गोंयान येवन दिल्लीक येवन हात वयर काडटा आनी गोंयान येवन सांगता आमी बरोबर आहा म्हणून. हाका अर्थ आसा जाल्यार तुमी सांगा. विर्याटोन जे हे म्हाका दिसता कमेंट केल्या, दे आर बोथ डिस्गस्टिंग आणि शेमलेस आणि वी आर व्हेरी क्लियर अबाउट दिस. दुसरे तुम्ही आज जर पळयले म्हणजे दोनूय कॅन्डिडेट, एकटो तर फक्त नेगेटिव्ह कॅम्पेन करता सावथान, की तो कितेंय जाल्यार गोंयांक क्रिटिसायज करीत आसता, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल, खंय तरी आपल्या राजकारणा खातीर तो एवरी डे इज टुपिंग अ न्यू लो. आणि दुसरो जर तुम्ही जर नॉर्थाक पळयशात जाल्यार म्हाका दिसता एका फाटल्यान एक फट, एका फाटल्यान एक फटाशी तो मारीत आसता. आता तांणी युपीए म्हणपाचें बंद केलां. कित्याक युपीएचो कार्यकाळ जो आसा वो फक्त स्कॅमांचो कार्यकाळ आशिल्लो, लुटीचो कार्यकाळ आशिल्लो. आणि म्हणून तांकां तोंड ना लोकां कडेन वचपाक. म्हणून तांणी हें नवें इंडी म्हणून सोदून हाडलां. हो थायलंडाचो फोटो. आता काँग्रेस पार्टी आपल्या मॅनिफेस्टोन न्यूयॉर्काचे फोटो लायता, थायलंडाचे फोटो लायता आणि लोकांक कितें कितें तुमकां दिसता की तुमी पिशे, लोक पिशे जातले. कशे पयशे काबार करप, नास धूस करप. आणि हो मॉडेल जर तुमकां आज पळोवपाक जाय जाल्यार हो काँग्रेसीच्या राज्य कर्नाटकान दिश्टी पडटा. जंय तांचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार 27 जुलयाक सांगता 2023 की नो फंड फॉर डेव्हलपमेंट वर्क इन द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. म्हणजे तांचो उपमुख्यमंत्री सांगता की आमचे कडेन डेव्हलपमेंट करपाक, उदरगत करपाक पयशे ना म्हणून. दुसरे राज्य तांचे आसा हिमाचल प्रदेश. थंय जर बारीक पळयत 15,000 एम्प्लॉई गव्हर्नमेंटाचो पगार मेळपाक कुस्तार जाला.
बीजेपीक लागून मायनिंग बंद पडले, मायनिंग घोटाळ्याचो बोवाळ केलो। आता ह्या घोटाळ्याच्या कितें जालें? इंडिया अलायन्साचो प्रश्न। संविधानाचेर उलोवपी बीजेपीन संविधानाची मोडतोड करून आमदार फोडले म्हूण आरोप। कोळशाच्या इशूचेर मुरगांवचे आमदार फुडारी आता जाप काडिनात। इंडिया अलायन्साची सरकार पक्षाचेर चढाई। ह्या सरकारान आता ह्या गोष्टीक 12 वर्सां जाली जवळ जवळ। तांणी लोकांक सांगून दिवचे मायनिंग घोटाळ्यान कोण रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो, काय हे मायनिंग घोटाळो एक बेश्टेच एक लोकां मुखार एक सॉंग घेतलेले आनी मायनिंग घोटाळ्याच्या निमित्तान काँग्रेस सरकाराचेर एक घोटाळो करून हो काँग्रेस सरकार सकला हाडपाचो हो प्रयत्न आशिल्लो। हितूनच न्हू कांय तेंचे पळय एक्शन्स आनी कांय तेंची डिसिजनां जाल्या ताचेर बरी ह्या फटिंगपणाचो उल्लेख जाता। डिफेक्शन एनकरेज करपाक बीजेपी माहीर जाल्ले आसा। बीजेपी हे डिफेक्शन एनकरेज करून आमचे कॉन्स्टिट्यूशन काबार करपाचे प्रयत्न करता। बीजेपीक ब्रूट मेजॉरिटी जाय गोंय विकपा खातीर, म्हणूनच हे डिफेक्शन एनकरेज करपाक लागला। हेंचे स्वताचे मॅन्डेट, लोकांचो मॅन्डेट तांकां मेळना, तांकां स्वताचे जिखोवन हाडपाचे कॅन्डिडेट तांची कापासतात ना, म्हणून जेन्ना इलेक्शन जातात हे कितें करता, लोकांचे मॅन्डेट चोरतात। सगळे लोक, काँग्रेस पार्टीचे लोक, आम आदमी पार्टीचे लोक, गोवा फॉरवर्डाचे लोक सदांच सरकाराक सांगताले की हे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचें जें काम आसा तें खंय तरी कोल हँडलिंगा खातीर जायत आसा, पूण तें सगळें डिनाय करून फ्लॅटली तोंडार फोटींग उलोवपी हे सरकारान सांगलें की ना, तें तशें ना। आनी सडनली मागीर 2023 तांच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवन आज त्या एमपीटीचेर कोल हँडलिंग वाडपाक लागला। गोंयची जनता म्हाका दिसता खूब सुज्ञ आसा, हुशार आसा। तांकां कळपाक जाय की हे डबल इंजीन सरकार हे कोल हँडलिंग काबार करपाना, पूण वाडयतलें आनी गोंयच्या सैमाक, गोंयच्या लोकांक त्रासान घालपाक खंयच फाटीं फुडें रावचें ना। पीडब्ल्यूडीन कला आणि सांस्कृतिक खात्याक कला अकादमीचो ताबो दिवना, मंत्री गोविंद सांगता। मात कला अकादमीत सरकारी कार्यावळी तियात्रां नेटान चालल्यात। जानेरात पीडब्ल्यूडीन खंय कला आणि सांस्कृतिक खात्याक ताबो दिवंक पत्र व्यवहार केल्लो। काम अर्दवट आशिल्ल्यान खात्यान ताबो घेवना, मात ताबो नाशिल्ल्या वास्तूत कार्यावळींच्या बुकींग चालूच। खासा रिपोर्ट। कला अकादमीची कांडा सोपून सोपनात। पयलीं ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो, उपरांत कला अकादमी गळपाक लागली। 8 मेळ चालूच। 8 मेळे पावसान स्लॅबाचे फॉल्स सिलींग कोसळ्ळें आनी परत बोवाळ सुरू। कला संस्कृती मंत्री गोविंदाक विचारल्यार तो सांगता, पीडब्ल्यूडीन कला अकादमीचो ताबो कला संस्कृती खात्याक दिवना। We had also given instructions to the PWD engineers to complete it within short span of time and hand over करा। आमचे कडेन अजून पर्यंत हँड ओव्हर करूना आनी आमी तांचे कडेन मागिल्ले आसा स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट आनी त्याच प्रमाणे काम पूर्ण जालें म्हणून आमकां तुमी हँड ओव्हर करा रितसर, पण तांच्यान तें अजून पर्यंत काम आमकां करूना। आपल्यार आयिल्ले गोविंदान पीडब्ल्यूडीचेर धुकल्लें, मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पीडब्ल्यूडीन 9 जानेर 2024 दिसा कला अकादमीचो ताबो घेयात म्हणून कला संस्कृती खात्या कडेन पत्र व्यवहार केल्लो। ते उपरांत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कला अकादमीचे कामाची पळोवणी करून काय पेंडिंग आशिल्ली कामां पुराय करपाची पीडब्ल्यूडीक सुचोवणी केल्ली। कामां पुराय करात आनी मागीर ताबो दियात म्हणून खात्यान पीडब्ल्यूडीक सांगिल्लें। उपरांत खात्यान 3 फावट ताबो दियात म्हणून पीडब्ल्यूडीक चिटी बरयल्ली, मात पीडब्ल्यूडी कडच्यान कांयच रिप्लाय गेल्लो ना। ताचे पयलीं नोव्हेंबर 2023 काम पुराय जावचे पयलीं कला अकादमीचें उक्तावण करून सरकार मेकळे जाल्लें। तेच दिसा गोविंदाचें ऐतिहासीक नाटकूय अकादमीच्या मुखेल सभाघरांत जालें, मात मेळटा ते म्हायती प्रमाण पीडब्ल्यूडीन आयज मेरेन कला अकादमीची दुरुस्ती केल्ले बांदकामाचो स्थिरता दाखलो दिल्लो ना। कला अकादमीचे उक्तावण जाल्या उपरांत कला आनी संस्कृती खात्यान ताबो घेनासतना कार्यावळीचें बुकींग मात सुरू केल्या। सरकाराचे पर्पल फेस्ट आनी इफ्फी दोनूय मुखेल कार्यावळी जाल्यो। 3 म्हयन्याचे बुकींग करूनय मेकळे। थंय सध्या तियात्रां आनी नाटकां चालू आसात। मुंबयच्या कंपनींची 2 नाटकां जालीं, कांय थळाव्यांची गॅदरिंगाय जालीं। फुडले 3 म्हयने कला अकादमी खंय तियात्रां खातीर बूक आसा। आता फॉल सिलींग कोसळ्ळे उपरांत कला अकादमीन खंय बुकींग घेवपाचें बंद केलां।
पयलींचे बुकींग आशिल्ल्यांक पयशे परत दिवपाची तयारी कला अकादमीन दवरल्या. अजाप म्हळ्यार कला अकादमी बुकींग करतना मंत्री नाजाल्यार कला संस्कृती खात्याक चिटी बरोवची पडटा. सिस्टमी प्रमाण अशे अर्ज मंत्री गोविंद गावडे कडेन पावल्यात आनी ताणें क्लियरूय केल्यात म्हूण सुत्रां सांगता. हे सगळे पीडब्ल्यूडीचो स्टॅबिलिटी दाखलो नासतना चल्ला. हे अजाप. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काँग्रेसीचे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सावंत आणि हेर बीजेपी फुडाऱ्या आड मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याकडे कागाळ. कॅप्टन विर्याताच्या वक्तव्यावेल्यान बीजेपी वाले चुकीची माहिती पातळयतात, आचारसंहिता मोडटात म्हूण कागाळ. आयोगान बेगोबेग कारवाय करची काँग्रेस मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा विर्याताक भितर उडोवपाक जाय. राहुल गांधीचेरूय कारवाय जावची. काँग्रेसीची प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सावंत आणि हेर बीजेपी फुडाऱ्या आड मुख्य वेंचणूक आयुक्ता कडेन कागाळ. दक्षिण गोंयचो उमेदवार विर्यात फर्नांडिसाच्या वक्तव्यावेल्यान ते खंय चुकीची माहिती पातळून आचारसंहितेचो भंग करतात. मुख्यमंत्री म्हणटा विर्यात उलयता ते पळयल्यार ताका भितर वडोवपाची गरज. राहुल गांधीचेरूय कारवाय जावंक जाय. कंप्लेन फायल करपी म्हाज्या अंदाजान हांवें प्रेसान पळयल्या त्या प्रमाणे काँग्रेसीचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर. म्हाका दिसता अमित पाटकरान जर तो व्हिडिओ पळोवंक ना न्ही जाल्यार अमित पाटकरान त्या कॅप्टन विरेटोचो व्हिडिओ पयलीं पळोवचो आनी तो जर सांगता आसत जाल्यार पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन विरेटोची करपाची गरज आसा. क्लियर कट जो म्हणटा मनीस की भारताचे कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या माथ्यार थोपले हे तेजें वर्डींग परत सांगता, हे तेजें स्वताचें तेजें वर्डींग आसा आनी त्या खातीर तो व्हिडिओ पयलीं पळोवपाचो गरज आनी काडून म्हाका दिसता हे जर म्हणपी स्टेटमेंट वाल्याक विरेटो काडून भितर उडोवपाची गरज आसा ह्या स्टेटमेंटाचेर. त्या खातीर जाय जाल्यार म्हाका खबर ना, इलेक्शन कमिशनान इन्स्ट्रक्शन दिवचें, सुरवात करची इन्व्हेस्टिगेशन आनी सुरवात केल्या उपरांत विरेटोचेर पयलीं एक्शन जावपाची गरज आसा. जो संविधानाचो अपमान करता, तो ह्या भारत देशाचो अपमान करता, स्वतंत्र सेनानीचो अपमान करता, गोंयच्या लोकांचो अपमान करता. त्या खातीर म्हाका दिसता अननेसेसरी म्हणजे अमित पाटकर आनी तेजे गँग जे आसा पळय हो विशय दुसरे कडेन व्हरता. हांवें पळयलें की पत्रकार सुद्दां ज्या प्रश्नांक उत्तर विचारल्या उपरांत भलतेच उत्तर दिता. म्हाका दिसता दोन मनशांची इन्क्वायरी करपाची गरज आसा, एक कॅप्टन विरेटो आनी दुसरो राहुल गांधी. कारण तेणी तितून ताका कोट केला की आपूण वचून एक्सप्लेन केलें हो केदो व्हडलो हुशार. 60 वर्सां ज्या गोश्टीक जाली, 60 वर्सांच्या उपरांत वचून तूं त्या राहुल गांधीक सांगता आनी राहुल गांधी पॉयंट इन इट म्हणजे ताकाय ते खरें दिसता हो कोण तरी तज्ञ आपल्याक एक्सप्लेन करपी. म्हणजे कितें करपाचें आशिल्लें तुमकां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ल्हान उद्देग सुरू करतलो जाल्यार परवानगेक सरकारी खात्यांचे हुमरे झरोवचे पडटात. ग्रामीण गोंयांतल्या ल्हान उद्देगांक लायट, उदक सारकें मेळना. उद्देग वेवसायिकांचे हाल. कांय उद्देगीक म्हणटा सोलार आनी इलेक्ट्रॉनिक मळार भरपूर उदरगत. मोदी सरकाराचे उद्देगीक मळार येस. प्रुडंटाचे खासा सिरीजात उद्योजकांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. गोवा गवर्नमेंट के तरफ से मुझे रिस्पांस ये आया कि इडली बेटर और डोसा बेटर हम नहीं कर सकते हैं गोवा गवर्नमेंट के FSCC लाइसेंस पे. तो फिर मुझे क्या करना पड़ा कि सेकंड स्टेज मुझे सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ा और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे. और थर्ड स्टेज ये हुआ कि सेंट्रल लाइसेंस लेने के लिए मुझे जो वाटर रिपोर्ट के लिए उसके लिए मुझे बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़े. उसके बाद में फिर जाके करके 4 फॉलो में जा करके मेरा सेटअप हो गया. मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी कोई अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है तो सरकार उसके लिए सहयोग करे. समस्या म्हणजे हांव 70च्या सामको एकदम टोका वयलो मनीस. हांगासून एक 5 किलोमिटर कर्नाटकाची बॉर्डर लागता. पूण आमकां इतको हांगा लायटीचो सगळ्यांत म्हत्वाचो त्रास जाता आनी कम्युनिकेशन कांयच ना. हांगा रेंज सारकी ना, लायट सारकी ना आनी आमकां मार्केट सो हांगासून जवळ जवळ पणजे वचपाचें जाल्यार 60 किलोमिटर वचपाक जाय. And as far as solar power industry is concerned, 75,000 crores have been earmarked in the last budget, financial budget, and the Prime Minister Muft Bijli Yojana, which is implemented, which is going to have rooftops in most of the houses in India, is an amazing attempt. So we want specific system. Everything that is needed, like any transaction, should be spelled out in a SOP, and that should be public. So we need there should not be confusion in the minds of entrepreneur or investor who come here that this is little bit shaky. म्हणजे नोटाबंदी, कोविड आणि मागीर GST
हेका लागून जो इंडस्ट्रियल सेटअप आसा तो कंप्लीट डिस्टर्ब जाल्लो आसा आनी तो परत जर जाग्यार येतलो जाल्यार सरकारचे सहकारी सगळे इंडस्ट्रियलिस्टांक खरोखरच गरज आसा आनी मेन म्हणजे आज सगळे म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें वॅट आसतालें तें ओन्ली प्रोडक्शन जें आसा जे सेल आनी परचेज हेतूनच आशिल्लें पण आज सगळे जी हें आसा सगळे खंयचे तूं चेकबूक घेतलो इवन डीडी कॅन्सलेशनाक मेजर GST कॅन्सल जाता. गोंयांत पयलेच फावट आपोलाचें पीक रायाच्या एडवर्ड मेंडिसान ताच्या चिंचणीतल्या फार्म हाऊसात आपोलाचें पीक घेवंक सुरू केला. हिमाचल प्रदेशातल्या विलासपुरांतल्यान ताणें 3 वेगवेगळ्या जातीची आपोलाची 200 रोपां हाडिल्ली. एक पीक घेवंक खंय 165 दीस लागतात. गोंयांत पयले फावटूच आपोलाचें पीक घेतला. रायचो एडवर्ड मिनेजिसान आपोलाचें पीक घेवन सुरवात केल्या. आतां मेरेन खंय 200 झाडां लायल्यात. डायरेक्ट हिमाचल बिलासपुरात साकून हाडलो जे पळय कोण हे वेरायटी डेव्हलप केल्या तेजे कडल्यानच हाडला सारको आनी हाडटाना हांवें 200 प्लांट हाडली 3 वरायटीची. एक तुका HRMN 99 वेरायटी हो पळय हो जाला पळय तो HRMN 99 सेल्फ पॉलिनेटिंग आनी दुसरो पळय हाडला ते गोल्डन डसेट म्हणून येल्लो पळय आमी बाजारांत बी पयले आसतले येल्लो येता ते तसलो वेरायटी आनी एक आना म्हणून आना वेरायटी हे 3 वेरायटी हाडून 200 झाडां हांवें हाडून लायिल्लीं. आतां लायल्यार तांकां धाकटे रूट स्टॉक हाडून लायिल्ले ते 3 आतां हे 3रे वर्स तांकां 3 वर्सां कंप्लीट जाली पूण फ्लावरींग स्टार्ट जाल्ले 1 वर्साच्यान आनी सगळीं जेन्ना पळय हाडिल्ली ती टिश्यू कल्चर हाडिल्ली प्लांट्स. सो टिश्यू कल्चर मातशें स्टेबलायज जाता आनी बरी उरता आनी फ्रुटिंगाकूय बरें पडटा फास्ट जाता. हेचे भायर ग्राफ्टेड मेळटा तांकां मातसो टायम लागता 4-5 वर्सां लागता पूण जाता. आतां हे फर्स्ट टायम जालें म्हणटरीच कितें एक क्रेज सो जाला पळय कोणें डेव्हलप केला न्ही तेणे M99 रूट स्टॉक हाडून इज्रायलच्यान हाडून तेणी तो डेव्हलप केला आनी ताका क्लायमेट कसलोय चलता आनी दीस ग्रोज अप टू 45 डिग्रीज. हेचो पळय जाल्यार एका 2 म्हयने जाले. एक्चुली एपल फ्रॉम फ्लावर टू हार्वेस्ट स्टेज म्हूण पळयत जाल्यार ताका 165 डेज लागता. आतां हो जाता ताका 2 म्हयने अरावंड 60-65 डेज जाले आसतले पूण हाचो कलर बी चेंज जावपाक कारण आतां पळय फाटीं पावस पडलो एक दीस फूल डे पावस पडलो तेन्ना अकस्मात कलर चेंज जालो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.